होया वंदन तुका A30 आणि 7 पान 20 A37 पेज 20. सोर्गीच्या बाबा वंदन तुका सासनागी बोडू नोमान कोता तुझो मोगोडू आर्दानिदा तुझो सोदायगू नोयारासा तुझो मोगोडू आर्दानिदा तुझो सोदायगू नोयारासा देवाच्या पुता वंदन तुका मारीच्या भुरग्या आमच्या बाबा तुझो मोगोडू उतर दिता काळजांतान तुझो फाटलाव करता तुझो मोगोडू उतर दिता काळजांतान तुझो फाटलाव करता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव म्हणून माई मगच येवकार तुमकां सगल्यांक हे मिसा समारंभाक मिसांत वांटो घेता आसतना मिंगेल फेर्नांदीशे आमचे बाब आसूं मागुया. तो अंतरल्यार आज दुसऱ्या वर्साचो उगडासाची गोच्ची करतात. मिंगेल आमच्या बाबाक सासनीक शांती सवस्काय फाव जावंक मागतना लेझली आनी वॅनिया कार्दोज आपल्या लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात. तांचे पासत आनी आपल्या काजराचो दीस पाळटल्या पासत मागुया. तशेंच आपलो वाडदीस समारंभ जाल्या पासत मागुया. मारियान डी कोस्ता, एरन फेर्नांडीस, ऑल्विन डिसुजा देवान तांचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. आज पवित्र सभा करता उगडास सभा धर्मीक उगडास भाग्य एग्नेस हे भाग्यवंतीचो जिणें आपलो जीव दिलो. आपले आंकवारी जिवीत देवाक अर्पिलें आनी आंकवारी जिवितांत आपल्याचें अर्पण करून सगळे तरेच्या ताळण्याचेर आनी वायटाचेर तिणें जैत वेलें आनी आपलें निर्मळपण सांबाळून आपूण मरूंक तयार जाली. भाग्यवंत एग्नेसाचे मजतीन आमी आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक आमकां कृपा मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो ओड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुतो सोम्या काकुतो सोम्या काकुतो सोम्या काकुतो क्रिसा काकुतो
तुया आमची एक एकल्याची इंतसावा हे जमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. सगळे क्रिस्तांवां मदें एकूट आसून हे क्रिस्ती एकवटाची सातोडे आमी पाळटना जायतो लोक हे आमच्या जम्यांतल्यान पयस आसा तांच्या एकचारा खातीर मागुया. सोर पदवेदार आनी शास्त्राचे देवा, संवसाराक व्हड आनी बलिश्ट म्हूण दिसतात तांकां लोजेक घालूंक ओसोक्त म्हूण लेखतात तसल्यांक तूं विचून काडटाय. बाग्यून एग्नेस तुजे रोक्षाश्चीन भावार्था खातीर मरून आयच्या दिसा स्वर्गराज्याक जल्मली. ह्या समयार आमी तुजे लागीं मागता, संवसारी अक्रोम दादोसकायो त्यागून तुका आमच्या देवाक सगळे काळजान लोबदूंक तुजे कुरपेची घोटाय आमकां दी. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्तांव देशी तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजूट चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. आमेन. हेब्रेवांक बरयलेल्या चिठीवेलें वाचप. भाव भयणीनो, आतां आनी सदांकाल आपणा उद्देशी कोण देवा सरचें वचूंक सोदतात तांकां जेजू तारण दिवंक सोदता. कारण तांचे खातीर देवा मुखार विनोती करूंक तो सासणाक जिवो आसा. खरेंच असल्या महायाज्ञिकाची आमकां गरज आसली. पवित्र निरपराधी निश्कळंक पातकी मनशांतान कुशीन काडलेलो, स्वर्गा परस वयर उबारलेलो तो हेरां याज्ञिका परी न्हय. ताका पयले सुवातेर आपल्या पातका खातीर आनी उपरांत पोरचेच्या पातकां खातीर दिसान दीस योद्न भेटोवची गरज ना. कारण हें ताणें आपणाचोच योद्न करून एकेच पावटी केलें. सुमूर्तीन नेमलेले याज्ञीक सगळे असोप मनीस, पूण सुमूर्ती उपरांत आयलां तें सोपुताचें उतर सासणाक सोपून जालोल्या पुताक नेमता. आमी सांगलां तांतलें हें चड म्हत्वाचें. असलो महायाज्ञीक आमकां आसा. तो स्वर्गार भोव व्हरत्या सोरेस्पराच्या सिंहासना उजव्याक बसला. तोच पवित्र इस्तानाचो मनशांनी न्हय पूण देवान बांदलेल्या खोऱ्या तोंबूचो मुणयारी. एका महायाज्ञिकाक दानां आनी योद समोरपूंक नेमतात. देखून ह्या महायाज्ञिका लागीं कितेंय तरी समोरपूंक आसूंक जाय. आनी जेजू संवसारांत आसलो जाल्यार तो याज्ञीक लेगून जावचो नासलो. कारण सुमूर्ती पोरमणें दानां भेटोवंक दुसरे याज्ञीक आसले. हांची चाकरी स्वर्गीच्या वस्तूची फकत एक चित्र आनी सावळी. कित्याक मोइजेस तोंबूत ताणूंक वेतालो तेन्ना देवान ताका सांगलें, दोंगरार तुका दाखयलोलो त्या नमुन्या प्रमाणें सगळें कर. जितलो जेजू अदीक श्रेश्ठ कोराराचो मदेस्त तितलें अदीक श्रेश्ठ म्हणयारपण ताका मेळ्ळें. कित्याक हो कोरार अदीक व्हरत्या पासावण्याचेर इश्टापलोलो आसा. देवाचें उतरें. देवाचे ओडोपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. बाप्पा, हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां. म्हणुया, बाप्पा हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां. योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोळयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हटलें, ओ पळय हांव येतां. जबाब, बाप्पा हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां. तुजे खुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राचेर
ग्रंथाचेर म्हाका फरमायलोलें आसा. देवा, म्हज्या सोगल्या म्हज्या काळजान तुजे सुमूर्तीचो हांव मोग करतां. जबाब, बाप्पा, हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेन हांवें परगोट केला. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सोरेस्परा. जबाब, बाप्पा, हांव येतां तुजी खुशी करूंक येतां. तुजी वाट पळयन आसात तांकां सगल्यांक तुजे सोबे मेळू आनंद आनी संतोश. तुज्या तारणाक रावतात तीं सगलीं अशें सदांच म्हणूंक पावूं. कितलो व्हरतो आमचो देव. जबाब, बाप्पा, हांव येतां तुजी खुशी करूंक हांव येतां. उद्गार. सर्वेश्वरा, सोय सोय, सर्वेश्वरा, सोय सोय, सर्वेश्वरा, सोय सोय, सर्वेश्वरा, सोय सोय. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभवर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजोळायलें. सर्वेश्वरा, सोय सोय, सर्वेश्वरा, सोय सोय, सर्वेश्वरा, सोय सोय, सर्वेश्वरा, सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सुमया. जेजू आपल्या शिसां बरोबर दोर्या लागीं गेलो आनी ताच्या फाटल्यान गालिलेयाच्या लोकांची खेट जाली. ते भायर जुदेवातावन जेरुजल्यासून जॉर्दानचे पेलतोडीक तावन आनी तीर आनी सुदन हाचे भोंवतणच्या लोकांची वडूर पोंज तो करता तें आयकून ताची शीं आयली. तेन्ना जेजून लोकांची थांडी पळोवन ताणें आपणाक चिड्डी न जावंक आपणाक एक ओडें तयार दवरात म्हूण आपल्या शिसांक सांगलें. तो सोबार लोकांक बरो करी देखून वायटकारांक आसुल्लीं तितलीं ताका हात लावंक ताचेर पडटालीं आनी मेळे आत्मे ताका खंयसरूय पडना फुडें ताचे मुखार सोर पडून उयेली मारताले आनी म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. पूण आपणाक दाखोवन दिना जावंक तो खोरायेन तांकां शिडकायतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वागणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावनो, आमी सगलीं पिडेक भियेता. कसलेय वायटांत आमी पडलीं जाल्यार, अशोक जालीं जाल्यार आमकां आंखांत येता. भाग्योन मार्कू आज सांगता, सगल्या प्रांतांतलो वाठारांतलो लोक जेजूशी येतालो, न्हूच ताचें आयकूंक पूण ताचे कडल्यान पेकोवणी घेवंक. भुरगो यादनीक कसो मडगांवां दोनूय इगोर्जांनी, ग्रेस चर्च तशेंच होली स्पिरीट चर्च हांगा पातकूर कसो हांव वावुरतालो. आनी दोनूय कडेन शारांत जाल्ले हॉस्पिटलां भरलेलीं आहात. ते काळार हॉस्पिसियो एकूच हॉस्पिटल आहा. आनी दिसाक 3 पावटी 4 पावटी पुऱ्यान पिडेस्तांची माखणी दिवंक वो ते काळार संदेशां लावंक आपयताले. खंयचेय रातच्या वेळार पुऱ्यान. आनी म्हजो रूम बूक करून होली स्पिरिटान चोडटांत आसलो म्हणून पयलो म्हाका उठयताले. माखणी घेवंक
हो माकणी दिवंक वेतलो तेन्ना जायते फावटी बाबा मडिनो म्हजे मनान जशें विचार येताले माकणी लावले म्हणटच हो मनीस रोखडोच बरो जाल्यार काय बरें. माकणी घेतल्याक तो सोयरानार आसल्यार वो ताच्या गोच्च्यांकूय असलो विस्वास भलायकी पोत्तून मेळूं. देखून आतां ह्या संस्काराक आमी पिडेस्तांची माकणी म्हणटात. एनॉयंटींग ऑफ द सीक, नॉट ऑफ द डायींग. आदले काळार सोतेसांव म्हणटाले ते उतर पुऱ्यान आमी बदलला. पिडेस्तांची माकणी आमकां कुडीची पिडा आसा तातूंतली बरी करपाक कोण बरी करता? जेजू बरी करता. कोणा उद्देशी? हे माकणी वरवीं. तुमचे भितरलो कोणूय पिडेस्त आसत जाल्यार ताणें पवित्र सभेच्या याज्ञिकाक आपोवचे. ताचे पासत मागून सुमयाच्या नांवान ती ताका मागूं. हें पिडेस्ताक खातीर केल्लें मागणें पिडेस्तीक बरें पडटलें आनी सोमी ताका पोत्तून भलायकी दितलो. आनी ताणें पातकां केलें जाल्यार ती भोगसतली. हीं उतरां बाबा भयणीनो पिडेस्तांचे माकणीच्या वेळार आमी म्हणटा. सोमी ताका पोत्तून भलायकी दितलो आनी ताणें पातकां केलें जाल्यार ती भोगसतली. ही माकणी आमकां स्फूर्ती दिता, भलायकी पोत्तून दिता. आनी जेन्ना हांव माकणी लायतालो जायतीं तांकां भलायकी पोत्तून मेळटाली आनी मेळटाच. जायते फावटी दोतोरांनी पुरान सोडल्यान कांय करूंक जायना फादर, ती बरी जाली. माकणी उद्देशी कोण बरी करता? जेजू. तोच जेजू जाणें पिडेस्तांक भलायकी दिली. तोच जेजू जाचेशी लोक धांवन वेतालो, आपल्याची रात दवर म्हूण मागतालो, ताका चेंजतालो. तोच जेजू हे माकणींतल्यान बाबा मडिनो ओतून भलायकी दिता. गोरजेचें तें आमचो भावार्थ. हो लोक जे आशुभ वर्तमानांत तुमी आयकलां धांवन वेतालो. खंयच्या खंयच्या प्रांतांतलो धांवन वेतालो आनी बोरी जातली. असलें बरेपण बाबा मडिनो जेजू आज पुरान आमकां दिता. भोव करून संस्कारांतल्यान सगळे संस्कार आमकां आदार दितात. भोव करून युक्रिस्ट इज अ हिलींग सॅक्रमेंट. आमकां पेकोवणी दिता जेजू. पिडेवंतांची माकणी आमकां पेकोवणी दिता जेजू. कुमसाराचो साक्रामेंत पेकोवणीचो साक्रामेंत. हे संस्कारांनी वांटो घेवन जेजूची पेकोवणी आमी घेवंक जाय. आनी पेकोवणी जेजू दिता म्हूण आमकां खात्री आनी भावार्थ आसूंक जाय. घोडये पिडेस्तांची माकणी घेवन आमचो गोडचो मोडटा. प्रॉब्लेम ना. ताका सासणाच्या जिविताक जेजू आपयता, ताका तयार करता हे संस्कारांतल्यान, ह्या पिडेस्ताची माकणींतल्यान. हेवूय आमी मनान दवरूंक जाय. तर आज मनान दवरया हो जेजू आमकां एक एकल्याक आपली पेकोवणी दिता. ताणें इतल्या लोकांक बरी केली. लोक ताची येतालो, चीड दितालो, पडटालो ताचेर. ती बायल म्हणटाली ताच्या आंगोस्त्राचे देगेकूच हांवें हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली. ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक ती हात लायता आनी बरी जाता. आनी जेजू म्हणटा कोणें म्हाका हात लायलो? आनी शीस म्हणटात कोणें हात लायलो? सगळो लोक तर तुका चेंजता. कोणें हात लायलो? कहें जाता तूं? आनी ती बायल म्हणटा हांवें हात लायलो, हांव बरी जाली. 12 वर्सां रोगपात जाल्ली वस्तरी
जेजूच्या आंगोश्टाची देगेक हात लायता आनी बरी जाता. तोच जेजू भाव भयणीनो दिसान दीस ह्या आल्ताराचेर आमकां आमचें खाण पिवण जाता. तोच जेजू तो ताचे वरवीं आमकां ही पेखवणी मेळटा. एवरी युक्रिस्ट इज अ हिलिंग सॅक्रिफायस. युक्रिस्ट इज अ हिलिंग सॅक्रिफायस. ही heals us even from our physical ailments. आज आनी सदांच भावार्थान आनी खोतखोत्यान हे मिसा बेटीन वांटो घेवन जेजूचे जेवणांत वांटो घेवन आमकांय कुडी आत्म्याची पिकोवणी भावार्थान मागुया. भेटवणीच्या वेळार गायन गावुया. उंड्या आनी सोऱ्या बोरी यू 30 आनी 9 पान 40 आनी 5 यू 39 सी 39 पेज 45. भयणी भावांनो, ही आमची बॅच सोडपदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अनेक शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन कोण वेळा बापा एग्नेस तुज्या बागेन द्रोक्षाशिणीच्या कोश्टा मोन्नाच्या उगडासाक आमी भेटयता हांव ती देणी दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं तिका आपल्या कोश्टांत वखदां मदें मेळिल्लें बळ आनी धीर आमकांय आमच्या दिसा दिसपट्ट्या सौर ताळण्यांचेर विघ्नाचेर जैत व्हरूंक गोठाय आनी तीरपण मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो एग्नेस तुजे रोगशाशिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें आमचे अशक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सुपूर्णयेन तूं पर जोडायताय. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 बाप्पा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक करोराचें रगत पातकनचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें बरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गूट पोरगुटुया. जेजू मेलो. बाप्पा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपली तुमचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सुविचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकरा विंगेलाची काकूत कर ताका संवसारांतलो तुवें आपणविलोय बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर तो मेलो तशेंच ताचे बरोबर तो आतां पुनर्जिवन जावं पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मूख मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची एबेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची तशेंच आपल्या घरांनी रावन एमिसा बेटेन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती बाग्यून जुजे बाग्यून दोनूत बाग्यून एग्नेस आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर शास्त्राच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहीम गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्वेस्परा सुरवाईटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मृतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोर्ताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक जेजूची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. कुशलकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची Ó Senhor Jesus,
जणे हात लावन सबाल लोकांक भलायकी दिली. वस्तू जेजू आज आमचे काळजां दिता आमकांय कुडी आत्म्याची भलायकी दिवं. हे जेजूचे जेवणांत बावडतान वांटून घेतिल्ली आमी सुभागी. क्रिस प्रसाद वेडार गावया शेडयांक आंवदार D40 574 D46 पेज 74. सोदाव संगा शेडयांक आंवदार मोचे बोरी बिगो सोल्या कोणूय दोसांव जालो सालवा चोरो ताका सुबाबुदा देवता विश्वासोदा सुजे आमा शेडया घोड्या जेजू एका सिंगांदो वचोमू देवता विश्वासोदा सुजे आमा शेडया घोड्या जेजू एका सिंगांदो वचोमू स्वर्गा साकू आयला रेगू दुस्मानातली सोडून दिवू मोच्या शेडया आयला घेवू सासणी जिवी मोचे वाटू देवता विश्वासोदा सुजे आमा शेडया घोड्या जेजू एका सिंगांदो वचोमू देवता विश्वासोदा सुजे आमा शेडया घोड्या जेजू एका सिंगांदो वचोमू. प्रार्थया. कोणवळे बाप्पा, तुज्या पुताच्या अमळी कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय. ताचे वरवीं तुज्या मोगान थीर रावंक, तुज्या जिवान जिवंक आनी सोर वाटकुडींचेर जोय धरूंक तुजेशी वचूंक एग्नीस तुज्या राक्षणी रोग साश्टणीच्या पोरबेत जमुयार
आमकां फाव कर म्हूण तुज्या लागीं मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. बांबडिनो यांच्यानी नवें चालू आसा केरांत भाग्यवन फ्रांसीस शाबेराच्या मीस सुवरांचेर. भायले याज्ञीक देवाचें उतर परगटून घेतात, जाता तांणी वांटो घेवचो. आयतारा दिसाक तुवें परब, पयलें मीस 7 आनी दुसरें मीस परबीचें मीस 9 वाजता. आमचे इगोर्जेंत भुरग्यांचे मीस आमी सुरू करता, सुरू केलां. 9:15 भुरग्यांचे मीस तांच्या आवय बापाय सांगता. खेरीत विनंती आसा सगल्यांक, आवय बापायक तशेंच भुरग्यांक करून 14, 15, 13, 12 वर्सांची भुरगीं चुकय नासतना ह्या 9-15 भुरग्यांच्या मिसांत तांणी वांटो घेवंक आनीक भावार्थाची ओळख अदीक आनी अदीक तांचे सोबेन तीर जावंक आमी सगलीं आमच्या भुरग्यां पासत मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतींत तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गायन गावुया. जैतिवंत आमचो देव. U-3 पान 248. U-33 पेज 248. Soy ti,